नमस्कार. तुमकां सगळ्या नव्या वर्षाची शुभेच्छा. सगळ्यान पयलीं 14वा रणमाले महोत्सव आमी ह्या वर्सा मावशी ह्या गांवांत करपाक थारायला. खरें म्हटल्यार उत्स्फूर्त प्रतिसाद आमकां मेळटा मावशी गांवांत. रणमाले जी पारंपारीक कला जी आसा ती आमी फुडें व्हरपाची संस्था फाटली 13 वर्सां काम करीत आसा आनी अंदूचे 14वें वर्स. सामको खूब उमेद जाता. रणमाले जे पयली वेळ आसले कांय थोडेच ग्रूप आमचे बरोबर आसले. आयज कितलींच पदकां वाडले रणमाले महोत्सवाक लागून आनी खूब बरेची गजाल म्हटल्यार नवे तरुण आतां ह्या रणमाले महोत्सवान भाग घेवपाक लागल्या. आनी रणमाले महोत्सव जो आसतलो तो 2 दीस चलतलो आनी ह्या रणमाले महोत्सवाचें उक्तावण आमचे पर्ये मतदारसंघाचे आमदार डॉ. देविया राणे आसतल्यो. त्याच बरोबर आमचे कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे डायरेक्टर्स सगूण वेळीप बाब आमच्या बरोबर आसतले. त्याच बरोबर स्थानीक जिल्हा पंचायत सदस्य देवयानी गांवस आमच्या बरोबर आसा. सरपंच सुलभा गांवस आसा आमच्या बरोबर आनी पंच सदस्य आसा स्थानीक. अशे तरेचे आमचे पयल्या दिसाचे आमचे जे आमचे आसा कार्यक्रमाक उद्घाटन सगळे उपस्थित आसतले. हो 2 दिसाचो कार्यक्रम मोठ्या उमेदीन करपाची आमची आयोजकाची तयारी आसा. त्याच बरोबर स्थानीक समिती जी आसा तेंचें खूब मोठें योगदान आसा. खूब मोठे तरेन तेंचें काम चालू आसा. आनी हो 2 दिसाचो कार्यक्रम पळोवपाक रणमाले महोत्सव खास करून गोवा युनिवर्सिटीची भुरगीं येतात. फाटलीं 4-5 वर्सां आमी पळयतात की गोवा युनिवर्सिटी भुरगीं खास अभ्यास करता हेजेर आनी PhD लेवलाक ते आपले अभ्यास संशोधनाचो वापर करता हेका. त्याच बरोबर आमचो दुसरो दीस जो आसा त्या दिसा चर्चा सत्र आसतलें. ह्या चर्चा सत्राक आमकां खास आमचे लोककला संवर्धक आनी लोककला शिक्षक तशेंच आमचे माजी आमचे संस्थेचे अध्यक्ष जिलू गांवकर उपस्थित आसतले. गोपीनाथ गांवस खास लोककलेचेर अभ्यास करपी तशेंच श्री विवेकानंद स्कुलाचे आमचे मुख्याध्यापक आमचे बरोबर आसा. आनी लोककला अभ्यासक आनी शिक्षिका पूर्णिमा केरकर ही ह्या चर्चा सत्रांत आमच्या बरोबर आसतली. तसोच तेजे उपरांत गौरव सुवाळो जातलो. जे जाणटे कलाकार आसा जी पारंपारीक कला आमची फुडें व्हरपाक तेंच्यांनी जें योगदान दिलां तेंचे गौरव करप हें आमचें संस्थेचें कर्तव्य जावन आसा. ताका लागून गांवचे स्थानीक कलाकार आसा तेंचो आमी गौरव करतले. तशें रणमाली पथकां जी आसा तेजे ज्येश्ठ कलाकार आसा तेंचो आमी गौरव सुवाळो करतले. आनी तेजे उपरांत 2 रणमाली सादर जातली. अशे तरेचो संबंद व्याप ह्या 2 दिसांक आसतलो. आनी पारंपारीक पद्दतीन आमचे जे माटो म्हणटा आमी तो माटो आसतलो. त्याच बरोबर आमची पयलींची आवतां आसतलीं आनी कितें आयदनां आसतलीं ती आमी थंय प्रदर्शीत करतले. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की मुद्दाम जे आमचे हे मोगी आसा कला मोगी आसा पारंपारीक लोककला तेंचेर उपस्थित रावन हे रणमाले महोत्सवाची आपली उमेद जी आसा ती पुराय तरेन हेतून वांटो घेवन सहभागी जावन आमकां सहकार्य करचें. आनी हे निश्चितच आमी मोठे अपेक्षा धरता की लोकांची उपस्थिती खूब आसतली. म्हापसा गांवांत ऑलरेडी तेंची पारंपारीक कलेची तांकां खूब देवान दिल्ली देणगी आसा. अशे तरेचो हो गांव आसा त्या गांवांत हे महोत्सव जाता. आमी खूब उमेदीन तुमचे कडेन हो महोत्सव सादर करपाक तुमचें सहकार्य लाभतलें हेतून मातूय दुबाव ना. इतलें सांगून हांव थांबतां. फुडें आमचे सदस्य सुभाष गांवस आसा ते थोडीशी म्हायती आपल्या रणमाल्या बद्दल सांगतले. ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्था वाळपय, कला आनी संस्कृती संचालनालय गोंय सरकार आनी स्थानीक आयोजन समिती हांच्या जोड पालवान रणमाले महोत्सव आमी घडोवन हाडटा. ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्था गेली 13 वर्सां रणमाले महोत्सव घडोवन हाडटा वेगवेगळ्या वाठारांनी. आनी अंदू 14वो रणमाले महोत्सव जावपाचो आसा 11 आनी 12 तारखेक महोत्सव ह्या गांवांत. आनी ह्या रणमाले ह्या पत्रकार परिशद म्हाज्या बरोबर आसात आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष अंकुश धुरी, मी स्वता सचिव प्रशांत नायक, उपाध्यक्ष सुभाष गांवस, खजिनदार कृष्णा गांवस आनी सदस्य चंदन गांवस हांगासर उपस्थित आसा. आमी गेली 13 वर्सां रणमाले महोत्सव घडोवन हाडटा. ह्यो 14वो महोत्सव आनी ह्या महोत्सवाचें उद्घाटन 11 तारखेक सांजे 5:30 वरांचेर जावपाचें आसा. आनी ह्या उद्घाटन सुवाळ्याक थळावे आमदार आनी इतर गेस्ट आमचे मदीं उपलब्ध आसतले. ह्या सबंद रणमाले महोत्सवाची म्हायती दिवपा खातीर हांव आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष अंकुश धुरी हांचे कडेन मागता. ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्था वाळपय गेली 14 वर्सां आमी रणमाले वेगळे वेगळे गांवांनी करीत आसा. आनी ह्या वर्सा मावशे गांवांत आमी रणमाले महोत्सव करपाचें आमी थारायल्लें आसा. मावशे गांवांत खूब वर्सां पयलीं हे रणमाले चालू आसले. लग्न जालें की घर बरोड जाल्या नंतर मावशे गांवांत रणमाले जाताले. हे लोकनाट्य
70चे दायज असले आणि हे पारंपरीक दायज आमी ते पुनर्जीवित करपा खातीर ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्थेन एक येवजण केली, एक महोत्सव करपाचें येवजिल्लें आणि ताका भरपूर आमकां प्रोत्साहन मेळ्ळें, भरपूर आमकां यश मेळ्ळें आसा. ही परंपरा खंय तरी खंडीत जाल्ली आसली, ही जाणट्यांनी आमी सांबाळून दवरली. आतां ही परंपरा आमी परत चालू दवरपाचें काम आमी केल्लें आसा आनी सांगपाक खूब उमेद दिसता की ही परंपरा आमी जेन्ना लोक हे महोत्सव स्टार्ट केलो तर अवघे 1-2 गांव हे रणमले करताले आनी आमकां भायल्या आमच्या गोंया भायल्या पथकाचेर अवलंबून रावचें पडटालें. पूण जेन्ना पासून आमी हे रणमले महोत्सव सुरू केलो तेन्ना आमच्या सततले कितलेशेच पुनर्जीवित एक पंगड जाल्ले आसा आनी हे खूब एक खुशेची गजाल आसा की जे आमचे रणमाले जे पारंपरीक लोकनाट्य आसलें जे खंय तरी खंडीत जाल्लें, खंय तरी ना जावपाचे वाटेर आसलें ते पुनर्जीवित जाता आनी हेज्या खातीर नवे नवे पंगड नवे तरुण हेतून येता ही खूब खुशेची गजाल आसा. आनी हे तरुण ही परंपरा फुडें व्हरताले, हे दायज फुडें व्हरताले ही आमी अपेक्षा करता. ह्या फावटी आमकां 4 ग्रूप मेळ्ळे आसा. एक आसा साते रणमले पथक आसा ते धर्मेचे आसा, भुवनेश्वर आसा ते करंजोळ आसा, एक सालेली आसा आनी मोर्ले कॉलनी हांगातले आसा. हे उत्कृश्ट रणमले आपले सादर करता आनी हे उत्कृश्ट रणमले आमच्या मावशी गांवांत पळोवपाक मेळटले आनी ह्या रणमल्याक गोंय भरसून एक अशें आसा की गोंय भायले सुद्दां अभ्यास करपाक ह्या रणमल्याचेर येता आनी ही तांकां एक पर्वणी आसा, ही तांकां ह्या रणमल्या बद्दल खूब म्हायती मेळटली आनी ह्या रणमल्याचो प्रसार आसा तो खुबश्या गांवांनी जातलो, खुबश्या देशांनी जातलो आनी आमची ही परंपरा टिकोवन दवरपाक आमी परत एकदां कटिबद्ध आसा ग्रामीण कला आनी शिक्षण संस्था. सो तुमी सुद्दां हे पत्रकार भावांनी सुद्दां हेचेर खूब प्रसार आनी प्रचार करचो. त्या निमतान गोंय भरले लोक ह्या आमच्या लोकनाट्य पळोवपाक येवचे आनी तेंचे समजून घेवचे ही पारंपरीक लोककला म्हटल्यार कितें आसली आनी ती आमी कशी टिकोवन दवरल्या आनी हे टिकोवन दवरपाक यश आसा ते ग्रामीण कला आनी शिक्षण संस्थेक आसा आनी तेंचे जाणवलदाराक आसा, तेंच्या म्हालगड्यांक आसा आनी ते आमी हेच्या फुडेंय अशेंच टिकोवन दवरपाचो यत्न करतले आनी ते सांगून हांव देव बरें कर म्हणटा.